Esporaci serva kora Anondantaci bukti kora Sugita gaun titol soro Zonto saniya deva mukat मोगाच्या बाबा मिळू तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाच येवकार आनी सगल्यांक आमी यादनीक बरी खुशालकायेची सांज आवडयता बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी Amen. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमची सवी आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो भागिवंत फ्रांसिस्क शावेराचे परबेक आमी तयारी करता आनी ताचे रॅलिकांचे दाखोवणेंत आमी वांटो घेता आयज पवित्र सभा भागिवंत आंद्रे बारांतलो एकल्या धर्मदुताची परब समोरमता आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा सांडलोल्यांक सोदून काडूंक जेजू सारकेले गवळी आमी भागिवंत आंद्रेक जेजून आपोवणें दिलें आनी ताची फावो ती आकारणी केल्या उपरांत ताका जेजून आपल्या सारको बरो गवळी जावंक पाठयलो जेजूची बरी खबर मनशांक परगटूंक भागिवंत आंद्रे गांवांनी भोंवलो आनी शेकी जेजू खातीर मारतीरपण ताका फावो जालें दर एका जेजूच्या मिशनरी पाटलावदाराक जेजू बऱ्या गवळ्याच्या काळजा सारकेले गवळी जावंक आपोवणें आसा तर आमी जेजूचे सोडवणेचो मोग अणभवून आमी जेजू सारकेले गवळी जावंक आनी सांडलोल्यांक जेजूशी हाडूंक भागिवंत आंद्रे आनी भागिवंत फ्रांसिस्क शावेराचे मोजतीन ह्या मिसा समोरमणेंत देवाचो आदार आमकां मागुया बाबा आमी आतां आयकला ती कल्पना मनान धरून हे मिसान भक्तीपण आमी वांटो घेवया आनी खेरीत भाशेन आमा मोडगोंच्या डिनरीच्या यादनिकां पासत आनी हेरूय यादनिकां पासत मागचें म्हूण विनोती करता तशेंच आमचो डिनरीचो लोक आयिल्लो आसा तांचेय पासत आनी तशेंच तुमचेय पासत आमी मागता घोडी आयच्या दिसा तुमचे बरोबर आपलो वाडदीस घोडी काजरेचे वरोज वसून जाल्यार आशिर्वाद आवडयता जायती घोडी पिडीन आसात घरांनी हॉस्पिटलांत तांकां पेकोणी पूण आमकांय कसली पिडा जाली आसा जायत भगवान फ्रांसीस शेवेराक आनी भगवान आंद्रेक फुडें घालून मागुया तशेंच तुमी जाणात ही झुजां चालूच आसात ती बेगीनूच सोंपूंक तांचे पासो देवाक प्रार्थुया गेल्ल्या वर्साक जायतो लोक ह्या नव्यान दिसान येतालो ह्या वर्साक घोडी ह्या संवसारांत नात घोडी हो संवसार सोडून गेल्यांत सुखसुखीचें तांकां मागुया आनी आतां आमच्या पातकाचो उगडास करुया जें कितें आमी घोडी वायट केलां दोळ्या मुखार हाडुया वो कितें बरें करूंक जातलें तें देवा मुखार उडकून घेवन बोगसणी मागूंक तयार जावया जाता जाल्यार सगळे नाच जोडून व्हडल्यातल्यान खालतिकायेन म्हणुया हांव बातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध हे बसत घेवन सदां शंकवार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya, 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 Kakutku, Kakutku, Soumya, Kakutku, Krista, 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 Kakutku, 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 Krista, Kakutku, Soumya, 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 Kakutku, 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 Soumya, Kakutku. सगळीं बरोबर देवाची वाकरणी करुया म्हणून महिमा देवात उत्सर्गी आनी शांती ज्येष्ठा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बाप्पा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाचे एकल्यास्पदा सोम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप हटाय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्रात्म्या सांगली देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. बोवर्थ्या देवा आमच्या मोगाळ बापा शिवर्तमान पुरगोटूंक आनी पुरचेचो गोवळी जावंक जेजून विचून काडलो बागून आंद्रे आपल्या पुण्याक पाळो दिवन खुर्सार मोरोपुर्यान जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे आनी बागून फ्रांसीस सेवेराची विनवणेन आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गोवळ्यांक शेवटपुर्यान जेजूक विस्वाशी रावंक बोळ दी म्हूण खालतिकायेन मागता. आमच्या सुमियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवेन पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता राजो चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या वोटांनी उचारची जाल्यार आनी तेका देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला म्हूण कालसांतान सोद मानशी जाल्यार तुजें तारण जातोलें. कालसांतान सोद मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओटांनी उचारूंक सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं कधीच लोचेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली कित्याक सगळ्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो. कित्याक सोम्याचें नांव घेवंक ताका उलो मारतात तितल्याकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बाबार दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर
आयकल्ल्या शिवाय ताचेर बावार दवरतली कशी खबर परगटपी असल्या शिवाय आयकतली कशी आनी ताका धाडल्या शिवाय परगट करतले कशे आनी पवित्र पुस्तक तेच सांगता बरी खबर हाडटात ताची पावलां कितली सोबीत पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात देखूनच इजायस म्हणटा सर्वेस्परा आमी परगटला ते कोणे सोत मानला म्हणटोच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावंक कानार पडचो आनी तो कानार पडूंक बावाट उत्पन्न जावचो तर हांव विचारता तो ताच्या कानार पडूंक ना बी दुबावा विरेत कारण शेकांचे प्रितुमेचेर ताचो तालो गाजता संवसाराच्या शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता देवाचें उतोरें आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी शेकांचे प्रितुमेचेर ताचो तालो आयकूंक येता जबाब शेकांचे प्रितुमेचेर ताचो तालो आयकूंक येता अंतरार देवाची मोहिमा वर्णिता मोलोप ताच्या हाताचे काम परगटा एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा एक रात दुसरे रातीक ही खबर कोलीत आसा जबाब शेकांचे प्रितुमेचेर ताचो तालो आयकूंक येता उलोवप ना उतर म्हणल्यार नाच ताल्याचो आवाज आयकूंकूच येना तर शेकांचे प्रितुमेचेर ताचो तालो गाजता संवसाराच्या शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता जबाब शेकांचे प्रितुमेचेर ताचो तालो आयकूंक येता शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया Por azul, sol es 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 por azul. सोमी म्हणटा म्हज्या फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरता तसले कारवी तुमी जायशे हांव करतलो Sol es por azul, 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 sol es por azul. Sorbispor तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या गालिलियाच्या दोर्या देगेर चलतना जेजून दोगां भावांक एकलो पेद्रू म्हणटा तो शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दोर्यान झाडां मारताले ते दिकले ते कारवी आसले ताणें म्हणलें म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरता तसले कारवी जायशे करतलो आनी रोखडेंच झाडां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब जेबदेवाचे पूत आनी ताचो भाव जुवो होड्यार जेबदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रांपण्यो शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले रोखडेच रांपणी आनी बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वकाणी तुका क्रिस्त मोगाळ बाबा भयणीनो भागीन फ्रांसीस शेवेराच्या नोवेनांत वांटो घेवंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या आनी आयज खेरीत भाशेन भाग्युंत आंद्रे हाची परब पयसो भात समोरमता भाग्युंत आंद्रे तुमी जाणात शिमावाचो भाव आसलो जेजूचो ताका अनुभव आसलो आनी जेजूचो अनुभव घेवन ताणें बरी खबर ताणें परगट केली
हेच बाबतीन एक धाकटुली काणी तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां. एका घरांत एक बापूय आसलो आनी ते एक पूत आसले. इस्कॉलाक वेताले. सकाळीं उठले उपरांत तोंड धुले उपरांत न्यूजपेपर बापायन घेतले आनीक उक्तें केलें. न्यूजपेपर वाचूंक लागलो. न्यूजपेपर वाचतना व्हडलो पूत आयलो आनी म्हणूंक लागलो, डॅडी म्हज्या बोटाक मार लागला, इल्लेशें वखद घाल. तेन्ना बापायन आपलें न्यूजपेपर बंद केलें आनी ताका एटेन्शन दिलें, बोटाक वखद लायलें आनी ताका इस्कॉलाक धाडलो. दुसरो पूत आयलो आनी म्हणूंक लागलो, डॅडी म्हाका इंटरवलाक खावंक कितें तरी पयशे दी, इंटरवलाक म्हाका भूक लागता. डॅडी न्यूजपेपर वाचतालो ते परत बंद केलें, बोर्सांत हात घातलो, पयशे काडले आनी ताका दिले आनी ताका धाडलो. तिसरो पूत आयलो आनी म्हणूंक लागलो, डॅडी सरचें आयलो आनी डॅडीन ताचे लागीं विचारलें, तूं म्हजे लागीं कांयच मागोनाय. तेन्ना ह्या तिसऱ्या पुतान म्हणलें, डॅडी म्हाका तुजें कांयच नाका, फकत हांव इल्लोसो वेळ तुजे वांगडा हांव बसूंक सोदतां. इस्कॉलाचो वेळ जावंक ना देखून हांव मातसो इल्लोसो वेळ तुजे वांगडा हांव बसूंक सोदतां. आनी तेन्ना ह्या डॅडीन ह्या तेगूय भुरग्यां मदें ह्या तिसऱ्या पुताक वाखाणलो. कित्याक वाखाणलो काय? कित्याक ताणें कांयच डॅडी लागीं मागूंक ना, पूण डॅडीचो अनुभव तो घेवंक सोदतालो, डॅडीचो मोग तो चाखूंक सोदतालो. म्हणटच मुखार बाब न्हू, जशे परी तो भुरगो डॅडीचो मोग अनुभवूंक सोदतालो, चाखूंक सोदतालो, तेच भाशेन आमकां सगल्यांक देवाचो मोग अनुभवूंक चड गरजेचें. गॉड एक्सपिरियन्स आमकां आसूंक चड गरजेचें. आनी गॉड एक्सपिरियन्स नासतना आमच्यान सांडलेल्यांक सोदूंक काडूंक आनी बरें गवळी जावंक आमच्यान जावचें ना. सगळे संत भक्त जेजूचो अनुभव तांकां आसलो. जेजूचो अनुभव तांकां आसलो, मोगाची गोडसाण ताणें चाखली आनी हीच मोगाची गोडसाण परगट करूंक गांवांनी ते गेले. म्हणटच बागेंत फ्रांसीस वेर तुमी जाणात, स्पेन गांवांत तावन आमच्या गोंयांत आयलो, इतले पयस तावन आमच्या गोंयांत आयलो. कित्याक पासत? कित्याक जेजूचो अनुभव ताका आसलो. बागेंत आंद्रे जेजूचो अनुभव ताका आसलो, देखूनच तो आपलो गांव सोडून पयशेल्या गांवांत तो गेलो आनी थंयसर जेजूची बरी खबर परगट केली. आयज पेट्रन ऑफ रशिया हो तोखटो बागेंत आंद्रेक दिल्लो आसा. म्हणटच मुखार बाब न्हू, आयज आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करता. सांडलेल्यांक सोदून काडूंक जेजू सारकेले गवळी आमी जावया. देवान आमकां सगल्यांक वेंचून काडल्यांत गवळी जावंक, कोणाचे? एकामेकाचे गवळी जावंक. जेजू बरो गवळी. पयत पुस्तकांत आमी वाचता, जेजून एक वोपार सांगली. एका गवळ्याक 100 शेळयो आसल्यो. एक सांडली तेन्ना तो कितें करता? न्हंयेन न्हंय सायडीन दवरून सांडलेले शेळयेक तो सोदूंक वेता. कित्याक? ताका हुस्को आसलो सांडलेली शेळये सोबे. आनी थंयसर सांडलेली शेळी मेळ्ळे उपरांत तो इतलो खुशाल जाता की मुरगटून एक शेळयेक आपल्या हांगेन घेवन परत तो घरा येता. तेच भाशेन जेजू आमकां सांग सोदता, जेजू जावन आसा बरो गवळी. आनीक कित्याक आसत? कित्याक ताका आमचो हुस्को आसा. देव बापान मनशा कोळा सोबे इतलो मोग दाखयलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत पाठयलो. कितें करूंक? आमकां सांबाळूंक स्वर्गीची वाट दाखोवंक आनी स्वर्गार पावंक. म्हणटच जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयलो गवळी कसो आनीक लोकांचे चुचुरे केले. जेन्ना गांवांनी तो वेतालो तेन्ना लोकांक पळोवन तो चुचुरतालो. कित्याक? गवळी नासलेली बाबडी मेंढरां कशीं तीं आसलीं. म्हणून तांकां पळोवन तो चुचुरतालो आनी आपलो हुस्को आनी चुचुरे तांचे सोबेन तो उच्चारतालो. म्हणटच तोच जेजू म्हाका आनी तुका सांग सोदता, तुज्या घरांत तूं जियेताय गवळी जा. एक गवळी आपल्या शेळ्यांक 5वो चोरो आनी शितोळ दिता, उदक दिता आनी तांचो परमस करता. तेच भाशेन मोगळ बाब न्हू, आमच्या घरांत आमी जियेतना आमी एकामेकाचो हुस्को धरून चुचरे करून आमी 5वो चोरो आनी उदक आमी एकामेकाक दिवंक पावता आनी एकामेकाची वाड जावंक एकामेकाक आमी आदार करूंक पावता. म्हणटच मोगळ बाब न्हू, बरो गवळी जातलो जाल्यार सांडलेल्या शेळ्यांक आमी सोदूंक वेतले जाल्यार तांचो परमस करतले जाल्यार कितें गरजेचें? ह्या वर्साक आमच्या बिस्म साहेबान गवळीक चीट काडल्या. दर एका वर्साक गवळीक चीट तो काडटा आनी बरी शिकवण आमकां दिता. आनी ह्या वर्साचे गवळीक चिटीन 3 शिकवण आसात.
पयलोचे गूण जावन आसा आयकोपाचो गूण. जरी तर तूं बरो गवळी जावंक सोदताय, आयकोपाचो गूण तूं आपणाय. म्हणजे तुका लिसनींग इयर आसूंक जाय. जेन्ना गोवान बायल घरांत जियेतना गोवाच्यो अडचण्यो डिफिकल्टीज बायलेन आयकूंक जाय. बायलेच्यो डिफिकल्टीज घोवान आयकूंक जाय. भुरग्यांच्यो डिफिकल्टीज आवय बापायन आयकूंक जाय. जाणटेल्यांच्यो अडचण्यो भुरग्यांनी आयकूंक जाय. जेन्ना आमी आयकोपाचो गूण आमी वापरता, आपणायता, तेन्ना आमच्या घराब्यान एकामेकाचें आमी आयकून कितें करता, एकामेकाची डिफिकल्टीज, एकामेकाचें दूख आमी उणें करता. म्हणटच मुखार भावनो, हो पयलो शिगूण आमच्या जिवितांत गरजेचो, तो म्हणल्यार आयकोपाचो गूण, लिसनींग इयर. दुसरो गूण जावन आसा भागा घेवपाचो गूण. कोणाकूच भायर नासतना, कोणाकूच डिफरन्शिएट करिनासतना आमी सगळ्यांक भागा घेवपाचो गूण. एका घराब्यान समजा एक भुरगीं आसात, 4 भुरगीं आसात, तांचे मदें कसलीच अंतर करिनासतना सगळ्यांक भागा घेवपाचें ही जावन आसा आवय बापायची जबाबदारी. तेच परी आमच्या समुदायान खंयचेंय घर पयस करिनासतना, भायर नासतना भागा घेवपाचें शिकून आमकां सगळ्यांक गरजेचो. जावं PBC कॅट मेंबर्स सगळ्यांक आमकां गरजेचो. म्हणटच भागा घेवन आमी कितें करता, आमी दाखयता आमी सगळीं एकाच देवाची भुरगीं म्हणून. भागा घेवन आमी दाखोवंक सोदता की जेजू आमचो गवळी आनी आमी ताच्यो मोगाळ शेळयो. म्हणटच भागा घेवप गरजेचें. तिसरो गूण जावन आसा पेकोवणी दिवपाचो गूण. एकामेकाक आमी पेकोवणी दिता आमच्या उतरां वरवीं. वर्ड्स हॅव पावर आमी म्हणटा. उतरांक पदवी आसा, पावर आसा. जेन्ना आमी बरीं उतरां उलयता आमच्या घरांत, उत्तेजन दितलीं उतरां, पॉजिटीव वर्ड्स, तेन्ना पेल्याक नेट मेळटा, मोटिवेशन मेळटा. समजा एक भुरगो शिकपाक वीक आसा, ताका आमी इनकरेज करता, एप्रिशिएट करता, ताका आमी मोटिवेशन दिता, तेन्ना तो बरो शिकोंक पावता. म्हणटा सगळ्यांक आमकां हो इनकरेजमेंट गरजेचो, एप्रिसिएशन गरजेचें. म्हणटच ही जावन आसा पिकोवणी. आमच्या घरांत ही पिकोवणी एकामेकाक आमी दिवंक गरजेची. जेन्ना आमच्या पेल्याक आमच्या घरांत वा आमच्या कोणाकूय जावं पिकोवणी दिता, बरीं उतरां आमी म्हणटा, तेन्ना आमी ताका जिखोवन घेता, तेन्ना आमी ताचें जिवीत वयर काडटा, ताचें जिवीत फुलत्या फुला बरी परमळीत करता. म्हणटच मुखार भावनो, जेजू म्हाका आनी तुका सांडलेल्यांक सोदून काडूंक, जेजू सारकेले नवी गवळी जावंक हे 3 शिगूण आमी आपणावपाची गरज आसा. जरी तर आमच्या भोंवतणी आमी नदर मारल्यार आमी कितें पळयता, संवसाराक फूट पडले. एक फिलॉसॉफर, फ्रेंच फिलॉसॉफर गॅब्रियल मार्सेल सांगूंक सोदता, ह्या संवसारांत फूट पडलो. 7 शेंकड्या आदीं ताणें एक तियात्र बरयलो, द ब्रोकन वर्ल्ड. संवसाराक फूट पडलो संवसार. कित्या पासत? कित्याक मनीस आयज मनशाक बेपरवा करता, ओस्त जाल्ले भशेन लेखता. मनीस कसो लेखिना. आनी देखूनच मुखार भावनो, ह्या तियात्रांत तो दाखोवंक सोदता की मनीस मनशाक लेखिना, जनवार जाल्ले भशेन करता. आनी देखूनच मुखार भावनो, ह्या संवसारांत आमी पळयता जायते पावटी गवळीकपण, चलोवचे बोलदेक आमी एकामेकाक यूज करता आनी एकामेकाचो फायदो काडटा. म्हणटच पयले सुवातेर जेन्ना आमकां गॉड एक्सपिरियन्स ना, देवाचो अनुभव ना, मागण्यांतल्यान देवाचो अनुभव आमी घेवंक विसरता, तेन्ना मुखार भावनो आमकां आमी सांडलेल्या शेळ्यांक सोदून काडूंक जावचें ना. कित्याक जेजूचो अनुभव आमकां गरजेचो. अनुभव आसल्यारय आमी दुसऱ्यांक 5 रोज शितळ उदक दिवं येता, सांडलेल्याक आमी सोदून काडूं येता. म्हणटच पयले सुवातेर आमी जेजूचो अनुभव मागण्यांतल्यान आमी घेवया. दुसरे सुवातेर मुखार भावनो, आयज काल मनशाची आर्थीक परिस्थिती वाडल्या, इकॉनॉमीक स्टेटस वाडला. तुमी जाणा जायती आमची भाव भयणां लंडन, गाल्फाक पयसल्या गांवांनी वचून तांची सगळ्यांची अर्थीक परिस्थिती वाडल्या, गिरेस्तकाय वाडल्या. गिरेस्तकाय वाडल्या म्हणटच मनीस जायते पावटी देवाक विसरता, आपणाचेरूच भाद येता, अशें घडटा. आनी हाकाच लागून मुखार भावनो, तो जिवितांत सांडला. आयज काल मनीस सांडला कित्याक गिरेस्तकाय आसुनूय तो सांडला. देवाक नमस्कार करचे बोलदेक, देवाच्या एकवटान रावचे बोलदेक देवाची बेपरवा करता. म्हणटच मुखार भावनो, आयज असली मनशाची दुर्दशा जाल्या. देखूनच मुखार भावनो, आमी देवा लागीं हो संबंद जोडूंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर आयज काल मनशाच्या जिवितांत गिरेस्तकाय आसता, पूण तरी आसतना पावना, आनीकूय गिरेस्तकाय जाय दिसता. खुशाल रावंक तो
समजना जें कितें देवान आमकां दिलां तेंच घेवन आमी धादोशी जावचे बोलतेक जायते फावटी आनिकूय जाय दिसता जायते फावटी कॉम्पिटिशन जाता म्हज्या शेजाऱ्याले की ह्या म्हाकाय तें जाय ती वस्त म्हाकाय ती वस्त जाय आनी जायते फावटी ह्या कॉम्पिटिशनाक लागून मनीस धादोशी ना खुशाल ना देखून आयज काल आजून एक मनीस सांडला देखून मोगळ भाव न्हू हें सगळें कित्याक लागून घडटा काय कित्याक देवाचो अनुभव ना जेजूचो अनुभव ना भगीन फ्रांसीस शेवेराच्या नोवेनाक ह्या दिसांनी तुमी पळयतात दर एका वर्साक जायतो लोक येता जायतीं भाव भयणां नोवेनांत वांटो घेवंक येतात वेनरेशनाक उमो घेवंक येतात कित्याक पासत गॉड एक्सपिरियन्स घेवपाक भगीन फ्रांसीस शेवेरान देवाचो अनुभव घेतलो जेजूचो अनुभव घेतलो तोच अनुभव आमकांय मेळूंक आमी हांगासर तोक्कोच काडून इतले पयसतान आमी येता कित्याक पासत कित्याक हें गॉड एक्सपिरियन्स देवाचो अनुभव आमकां मेळूं आमच्या जिवितांत जरी तरी एक कोरो इश्ट आसा नीज इश्ट आसा आमकां बरें उतर दिता आदाराक पावता ताच्या इश्टाकोतीन आमी जियेता जाल्यार आमकां एक व्हडलो इश्ट आसा तो जावन आसा जेजू म्हणटच ताचो अनुभव आमी घेतल्या उपरांत मोगळ भावनो आमच्यान जायतें बरेंपण आमच्या घरांत आमच्या वाड्यांत दिवं येता आनी भाशेन आमी खरें गवळी जावं येता जेजूचो अनुभव म्हाका आसा जाल्यार हांव आयकतलो लिसनींग इयर म्हणजे दुसऱ्यांचें दूख हांव समजून घेतलो जेजूचो अनुभव म्हाका आसा हांव वडिलांक रेस्पेद दितलो जाणट्यांक रेस्पेद दितलो हांव तांची बेपरवा करचो ना जायते फावटी यूज एंड थ्रू आवट असली गोच जाल्या जाणटी जाली गरज ना म्हणटच बेपरवा करप अशें जायना म्हणटच आयकतलो तांचें दूख आयकतलो दुसरे सुवातेर हांव सगळ्यांक भागाक घेतलो आनी तिसरे सुवातेर हांव पिकोवणी दितलो जावं आमच्या उतरांनी करण्यांनी म्हणटच मोगळ भावना जें कितें आमी दुसऱ्यांक दिता तें परत दुसऱ्या वद्दांनी देव आमकां फारीक करता जें कितें बरें उतर आमी दिता बऱ्यो करणी आमी करता तें फुकट आसना तो जावन आसा एक इन्वेस्टमेंट फावो ते वेळार देव तुका प्रिमियम दिता देव तुका रिवॉर्ड दिता म्हणटच मोगळ भावना आमी सदांच मनान दवरुया पयले सुवातेर देवाचो अनुभव आमच्या जिवितांत मागण्यांतल्यान आमी घेवंक आनी होच अनुभव सगळ्या सभें अदीक करून सांडलेल्या सभें आमी तांकां आयकोपाचो कान दिवन भागाक घेवन आनी तांकां पिकोवणी दिवन अदीक तांचें जिवीत खुशाल बरीत करूंक वावरूंक भगीन फ्रांसीस शेवेराचे आनी भगीन आंद्रेचे मजतीन ह्या मिसांत आमी मागया मोगाच्या बाबा मिळो देव आमचो बाप मोगाचो बाप तो आमच्यो गरजो सगळ्यो जाणा तरी आसतना आमी जर खालती खैन बाबार्थान मागलें जाल्यार तो आमकां दिता असल्याच भावनांनी भगवून फ्रांसीस शेवेराक भगवून आंद्रेक सांगता घेवन ही आमची थोडीशी गरजो त्याच बापा मुखार उबारुया आमच्या पाप साहेबान बेस साहेबांनी यादनिकांनी आनी मोठवाशांनी आपले गवळीक मुळ्यारपण पाळटना सगल्यांचो आनी भोव करून जेजू ताईं पयस गेलेल्यांचो ओदीक हुस्को दवरून तांकां जेजूच्या एकवटान सांबाळूंक ती वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया आमच्या सरकारी आनी राजनितीक वावुरतल्या फुडाऱ्यांनी आपल्या कार्याक एक धंदो वो वेवसाय म्हूण समजना जावंक आनी आपणाचो फायदो वो दुसरे वेंचणुकेंत जिखून येवपाचें मोन दवरिना जावंक पूण सेवेच्या मोनान आपलें कार्य पोरचेच्या बरेपणा खातीर वेव्हारांत घालूंक ती वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया बागीवून आंद्रे आनी फ्रांसीस शावेर जेजू बोऱ्या गवळ्याच्या पावलांनी चलोवन जेजूची बरी खबर
बेन आसतना शिंपडावंक वावुरले तो तांकां आमी मान दिताना तांच्या जिविताची देख आपणावंक आमी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या सामान्य आनी दिसपट्या जिवितान आमी कोणाकूच बाराय नासतना पूण चुकलोल्या आनी सांडलोल्या सवय ओदीक मोगाचे दोयाळीचे आनी बोगसोण्याचो संबंद बांदूंक आमी आनी सांबाळूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बोमोगाल काकुसारा बापा तुझ्या मोगाचेर बोलेपणाचेर पात येवन ही आमची मागणी तुजे मुखार उबारल्यांत आनीकूय जायते आमच्या काळजांनी जायते आवडी आसात तेही तुझ्या अनुदाक आनी आमच्या बऱ्याक उपकार जाल्यार शार्ती पावय क्रिस्ता आमच्या सोमिया बरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा मिडो हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सभा म्हूण मागात. हे तुमच्या मतांतलें बलिदान आपले मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दाबान सर्वेच पोर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा बागून आंद्रेच्या पोरबेलिसाक तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानून आनी तुजे पदवेन बदलली देणी पवित्र परतून घेवन नव्या बळान आमी बरोवन हे पोरी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामान जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणाक ताच्या सांगता तुजी मोहिमा बगूंक आमी पावून क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोमी आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर काळी आनी सोर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्राची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवण सगल्या मनशाक कुडाक परगोड करच्याक तुवें धर्मदुतांच्या बुन्यादीर थीर आनी गोड बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दरबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती मोगान उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय सर्गी तुका जोय जोय. बापा
खरोस तू सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत आपलेच खोशेन कोस्त मरण सुसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुडले ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोद समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुडली तुमी सोमेस घेयात आनातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सास्ती कोराराचें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासा कोरात बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता अनोजिवीत सोंडो आनी सोडवणीची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रोगोत शेवतला मास मेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सोबेचो उगडास खोर फ्रांसीस आमच्या बाकियोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा सिमिया आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय सर पुनर्चिंतपणाचो बरो सुदर मेल्यान ते आमच्या बाबणीची काकळूत कर तांकां तुजे शागोतीन मेल्ल्यान सोमेस्तांक तुजें पोरचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकोर मरदेवाचे मेळ सांगाती तिचे पोती बागयुन सुजे बागयुन धर्मदुतां बागयुंत आंद्रे आनी बागयुंत फ्रांसीस शावियर आनी सोर काळीं तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना बागयोन आंद्रेक आनी बागयोन फ्रांसीस शावेराक विचून काडलेलो जेजू हांगा आसा ताणें तुमकां आनी म्हाकाय विचून काडल्यात ताजे बरे खबरीचे परगोडणार जावं ताजे गोवाय जावं तरी आमचे बाप्पा मागणी म्हणून हेंच आमी करूंक हे मागण्यांतल्यान खोतखोत्यान मागुया आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझी तुशी स्वर्गार सदा तुशी संसर exam आमचो दिसपटो गिरासाय समखादी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तुसी आमची पातकां बगस आनी आमकां तायण्यान पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली कुडी आत्मेची आमकां निवार दया करून जिवितां सवस काय शांती पेकोणी बोलाकी आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडराचे जो क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान वतरेकता तर आमकां जुदार काकुदीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली तूं वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दोरदुतांक म्हणली आनी आयज सामकें एकल्याक ह्या जाग्यार आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जी येतान रासवो चलोय सासनाच्या सासनाग सुमेची शांती सोदकाल तुमची सोबे आसूं काक मोगान जेजूची शांती देवया शरीर संसाराचे पाप करतली चीका कुदकोर देवाची शरीर संसाराचे पाप करतली चीका कुदकोर देवाची शरीर संसाराचे पाप करतली आमची शांती दी ओस्तो जेजू जाणे बागून आंद्रेक आपलो लागशिलो पाटलावदार जावंक विचून काडलो तशेंच बागून फ्रांसीस शेबेराक आमकांय आतां आपले मास रगो दिवन तो आमी गोठायन बोळान भरता ताजो भाव रुबे नेटान आमी करूंक बाबार्था नितोळ काळसान ताची गरज म्हूण आमी शेवता ती आमी सगळीं सुभागी मोशे भितर येवचें म्हाका फावना जे खास उतरान म्हाका बोलाकी मेळटली कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो वायल वी ग्रेटली एप्रिशिएट the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे क्रिस प्रसाद स्वीकारवे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बावतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए।
जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा, धर्मदुतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलेलें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी आतांच घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडून आनी उर्बेन बरोवन आमच्या बाबा भयणीक जेजूची ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशें बसुया. आयची मिसाची बॅट समोर उबलोल्या पाद्र लुईस कुतिनो मारगांव डिनरीचो ताका आनी सोहो बलिदानांत वांटो घेतोल्यांक तशेंच पाद्र जोकी प्रवचन केलोल्याक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगोडाकूय आमचे दिनवास. बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी. सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5, 6:15 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा थंय वचून तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां डिसेंबराची 1 तारीख क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार. फाल्यांच्या दिसा 9:45 कॅनन मीस भेटयतात. 11 वाजता पोर्चुगीज भाशेन मीस आसतलें आनी 12:15 मिशन ऑफ दामान मीस भेटयतात जें मराठी भाशेन जातलें. डिसेंबराची 2 तारीख संस्कारलेल्या उस्तुऱ्यां पासत भेटयलोलो दीस. त्या दिसा केरीत मीस आसतलें सांजे 3:30. चोत्रायदोरची डिसेंबराचे 2 तारखेर सांजे आदेसाक तशेंच डिसेंबराचे 3 तारखेर आख्खो दीस कुमसारां आसची नात. बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसांचो वेळ हे परी. सकाळीं 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30 दोबाजीक मीस 10:30 जें इंग्लीश भाशेन जातलें. दनपारां 12:15 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. सगळीं उबी रावया. किरीत आशीर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवन जाल्यार की मागण्या नामेन हो जबाब दिवंक वावुरचें. सोर पदवीदारान आपली पवित्र सभा धर्मदांचेर स्टापल्या. बागयोन आंद्रेचे विनोनीन तो आमकां पवित्र सभेचे फळवंड सांदे करूं. धर्मदांची देख घेवन आनी देवाचे कृपेन सगळ्या मनशां मुखार आमी जेजूक गवाय दिवंक पावूं. धर्मदांचे शिकवणेन आमचो बाबात गोट जाला. ताच्या
मागण्यांनी सासल्या सुखाक आमी सगळीं पावूं आनी सोर पदवीदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद आमचे दिवन आनी सदांकाल आमचे सवय आसूं वचून आमी जेजूचे बरी खबरीचे परगुणार जावंक तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागतांव. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवय बापाक वाकणटाव. आमेन. Ciao.